मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां जेन्ना ही दोबाजीक परब आमी समोर रमता, पवित्र आत्म्याची आमकां उगडास करता की पवित्र आत्मो आमकां एक करता, एकवटान दवरता वा आमकां एक करूंक तो वावुरता. तशेंच पवित्र आत्मो आमकां शक्ती आनी बळ दिता जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी तशेंच पवित्र आत्मो आमकां एक कार्य वो एक मिसांव दिता भायर वचून जेजूक जो आमी अनुभवता तोच दुसऱ्यांक दिवंक. तर पयले वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन पवित्र आत्मो सगल्यांक एक करता. कित्याक जेन्ना सीस आनी हेर बारोबर एकठांय जावन मागणें करताले तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ते उलोवंक लागले. आनी जे लोक थिंगा भोंवतणी आसले तांकां आपआपले भाशेन तें समजोलें. हातून आमकां कळीत जाता पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक एक करूंक भावुरता. आमी हांगा बसलेलीं आसात, आमी सगळीं एकूच फॅमिलींतली न्हय. हय, जावं येता थोडीं जाणां एकूच फॅमिलींतली तेच बांकार बीन बसले आसतले, पूण तरी आसतना आमकां आमचे दर एकल्याचें जिवीत देवा मुखार वेगळें आनी खासगी. तर आमी जेन्ना तशी जियेता आसतना आमकां हो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा सदांच एकवटान जिवंक, म्हटल्यार पयले सुवातेर देवा बरोबर एकवटान जिवंक. आनी तशेंच आमचे भोंवतणी जी आसात, जावं आमची मोगाची म्हटल्यार आपली फॅमिलींतली वो जावं आमचे भोंवतणी शेजाऱ्या तांचे बरोबर एकवटान जिवंक. पूण अशें एकवटान जियेता आसतना थोडे जाणां आपआपले जिवितान चिंता आपुणूच व्हडलो, आपुणूच श्रेश्ठ, म्हाका हे सगळे गुणांनी भरलेलो आसा तर हांवूच सगल्यांकीन व्हड. आनी तेन्ना आमी तो एकवट हालोयता वो तो एकवट आनी उरना. पूण पवित्र आत्मो आमकां सदांच एकवटान जिवंक आमंत्रण दिता आसतना हे आमी दुसरे वाचपान पळयता कशे भाशेन आमकां उगडास केलेले आसा. एक एकल्याक वेगवेगळी गुणां दिलेलीं आसा. तर त्या गुणां वरवीं आमी आमचें जिवीत चलयता. आनी चलयता आसतना जे परी म्हटलेले भाशेन केन्ना केन्ना आमी असोक म्हणोन पातकान पडटा वो आमकां ताळणी येता आनी आमी वायट करता. आनी देवाचे ते एकवटान आनी देवान दिली ती गुणां देवाक महिमा दिवंक बापूचे सुवातेक आमी आमकांच महिमा हाडूंक सोदता. आनी तेन्ना पवित्र आत्मा परत आमकां उगडास करता की आमकां हो पवित्र आत्मा दिलेलो आसा जेजूची बरी खबर, स्वताची खबर दुसऱ्यांक दिवंक. आनी हेच कितें आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू येता आनी आपल्या सिसांक म्हणटा शांती तुमकां. तो जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां दिलेलो आसा तो पवित्र आत्मा पयल्या सुवातेर आमकां शांत करता. आनी आमकां शांत केल्या उपरांत आमकां ती शक्ती आनी घटाय दिता जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. तो ती जेजूची बरी खबर कितें जावन आसा. जेजू आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. आयकूंक सोंपें, करूंक मातशें अवघड जाता. कित्याक खुबशे फावटी कोण ना कोण आमकां दुमाळो दिता आसतले वो वेगवेगळे त्रास दिता आसतले वो आमकां लेखिना. आनी ताचे लागून आमी इतले नॅगेटीव जाता आनी चिंता आनी जेजू सांगता ते प्रमाणे दुसऱ्याचो मोग करूंक पावना. तर मागुया मिसा बलिदानान जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक दिलेलो आसा आमच्या बावतिजमा वरवीं, तोच पवित्र आत्मो आमच्या थिरावणेचे संस्कारा वरवीं वो क्रिस्मा वरवीं आमकां शक्ती आनी बळ दिता जेजू वचोन भायर वचून परगटूंक. तर आमी पयले सुवातेर जेजूक परगटुया आमच्याच फॅमिलीन. कशे भाशेन पासियन्सान जी आमच्या फॅमिलीन एकवटान रावना थिंगा पासियन्सान आनी मोगान तो एकवट परत घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मेळो. तशेंच आमी आमचे वावर करता ते सुवातेनी टू बी व्हेरी कंपॅशनेट, म्हटल्यार काकुतीन आनी भोगसण्यान जिवंक आनी ते वरवीं एकवट घडून हाडूंक. तर मागुया देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याचें बळ की आमी सदांच एकवटान तशेंच शक्तीन आनी बळान भरून जेजूची बरी खबर परगटूंक. आमेन.